जेजू क्रिस्त ते बोमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज स्नानीक जुवांच्या जल्माचो दाबाचो आमी संभ्रमता. लितुर्जींत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर सांता भक्तांचें स्मरण आसा. त्या उपरांत जेजूची तशें मोरयेची आनी आपोत्सलांची फेस्तां आसात आनी ताच्याकी व्हड करून थंयसर दाबाजो आसा. हर एका आयतारा तो एक दाबाजो जावं प्रो फास्कांचें फेस्त, क्रिसमस, मोरयेचें स्वर्गारोहण हो सकड दाबाजो. आनी त्या एका मट्टाक स्नानीक जुवांचे जल्माची एक घडीत वा मिस्तेर आमी संभ्रमता. तशें म्हणटना हो स्नानीक जुवांव एक चिल्लर मनीस न्ही, बगार ताचो जल्म आमच्या सल्मसवाच्या मिस्तेरांत व्हड एक पात्र खेळटा म्हूण आमी समजून घेवं येता. हांवें म्हळें आज स्नानीक जुवांच्या जल्माचो दाबाजो. पूण आज तारीख कितली? 20 पूण जुवांचें फेस्तेवचें केदाळा गोताय जुवांच्या तारीखेचें फेस्त जुनाच्या 24 म्हणजे फाल्यां. पूण ह्या वर्सा आमी तें फेस्त एक दिसा पयलें संभ्रमता. तर कारण कितें? कित्याक म्हळ्यार फाल्यां जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाजो आमी संभ्रमता. त्या देखून हें फेस्त ह्या वर्सा एक दिसा पयलेंच आमी संभ्रमता. जल्माचो दीस आमकां हर एकल्याक मोगाचो आनी आमी तो व्हड मट्टान न्हय जाल्यार ल्हान मट्टान संभ्रमता. आनी थोडे फावटी जिविताचीं पावंडां आमी मेजतना जावं पुरो पयलो जल्म दिवस वा 25 वर्सांचो वा 50 वर्सांचो वा 500 वर्सांचो अशें आमी व्हड संभ्रम करता. पूण हर एका वर्सा जल्माचो दीस आयलो म्हणटना आमकां खंडीत संतोश आसा. आमचे विशयेन जावं पुरो वा हेरांचो जल्म दिवस आमी उडासाक हाडटना त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. मात्र न्ही, देवाचीं बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी मेजता. लितुर्जींत आमी पळयलीं जाल्यार 3 जल्माचे दिवस मात्र आमी संभ्रमता. जाणा तुमी खंयचे ते म्हणून? एक जेजूचो जल्माचो दीस डिसेंबराची 25 तारीख आनी एक मोरयेचो जल्म दिवस सप्टेंबराची 8 तारीख. मोंती फेस्त आमकां सगळ्यांक मोगाचें. आनी स्नानीक जुवांचें जुनाच्या 20 आनी 4 तारखेर आमी संभ्रमचें. तर उरल्या दिसांनी सांता भक्तांची आमी परब संभ्रमत आसतना तांचो जल्माचो दीस न्ही तो, बगाड तांच्या मोर्णाचो दीस आमी संभ्रमचो. मोर्णाचो दीस संभ्रमचो म्हळ्यार ती सर्गाक जल्म घेतला म्हणच्या त्या एका अर्थान आमी संभ्रमचो. आनी ह्या तेगांचो मात्र आमी जल्माचो दीस संभ्रमत आसतना निजाके ह्या तेगांयतय खंडीत जावन विशेश आसा आनी तांचें जिवीत आमकां व्हड एक प्रेरण आनी देख जावन आसा म्हणच्याक कांयच दुबाव ना. जुवांच्या फेस्ताक आमच्या संप्रदायांत आनी एक नांव आसा. काल तें पातोळ्यांचें फेस्त. पातोळे खावन बांयंत उडोवंक. आज करूं जाल्यार फाल्यां करा. भोव न्हू भयणीनो, मोठ्यान ह्या फेस्ताचो अर्थ कितें म्हूण आमी समजूंक प्रयत्न करया. आयच्या वांजेलांत एलिझाबेथ आनी जाकारी हांकां जल्मल्ल्या जुवांक नांव दिवचे विशयंत आमी आयकलें. पूण ताच्याकी पयलींचो वांजेल आमी वाचलो जाल्यार थंयसर सांगलां की एलिझाबेथ वांसडी जावन आसली. ती उतर प्रायेक पावल्ली, तांकां भुरगीं नातल्लीं कित्याक एलिझाबेथ वांसडी जावन आसली. म्हळ्यार तिका भुरग्याक जल्म दिवंक कसलीच साध्यता थंयसर नातली. आतां हे एलिझाबेथीचें वांसडेपण
एक आत्मीक वांसडेपणाक एक संकेत जावन आसा. कसलें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया, आमी रूख लायता वा एक ससी लायता. आतां ती व्हड जावन आमी इतल्याच वर्सांनी फळ दिजे म्हणून आशेता. एक मोनजात हाडटा आनी ती जाल्यार पिलां काडूंक जाय वा तांतयां दवरूंक जाय म्हणून आमी आशेता. तशींच काजरी जोडी आपणाच्या लग्न जिविताची संपूर्णता जोडचे खातीर भुरग्यांचें देणें आशेतात. आतां केन्ना ही आमची आशा, ही आमचें सोपण जारयेक जायना, त्या वेळा थंयसर एका रितीची निराशा आसा, एका रितीची बेजाराय आसा. आतां होच विशयी आमी एलिझाबेथीच्या जिविताक लागू केलो जाल्यार ती कितल्या दुखीन, कितल्या बेजारायेन, कितल्या एकसूरपणान जियेताली म्हणून आमी समजून घेवं येता. आनी एका रितीन हें वांसडेपण आमी समजोवचें जाल्यार तें एक आत्मीक वांसडेपणी वय. म्हळ्यार कितें, जुवांव जावन आसा पोरन्या तेस्तामेंतांतलो निमाणो प्रवादी आनी नव्या तेस्तामेंताचो पयलो प्रवादी. आनी हो आयिल्लो एक वेळ सगळे मनशाकूळ एका रितीच्या वांसडेपणान भरलेलें. म्हळ्यार देवाची कृपा मनशातावन पयस गेल्ली. कृपा पयस गेल्ली म्हणच्या की मनशान आपणाच्या पातका वरवीं देवाच्या कृपेक कोणशाक लोटल्लो, देवाचो सांगात कोणशाक लोटल्लो आनी ताचीच खुशी तो पाळटालो. आनी असल्या जिवितांत मनीस देवान आशिल्लें फळ आपणाच्या जिवितांत दिवंक तयार नातलो. पण केन्ना आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता, केन्ना आमी देवा सांगात आसा, त्या वेळा मात्र आमी फळ दिवंक शकता. जेजूनच म्हणलें आसा, हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटे, आनी तुमी म्हाका चिटकोवन रावल्ले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. हो जुवांव आयिल्लो एक वेळ आसा की मनशान आपणाकच देवातावन पयस केल्लो काळ आनी त्या देखून देवान आशिल्लें फळ ताच्या जिवितांत जिवंक तो सकनातलो. आनी असल्या काळार बरवसो नातिल्ल्या वेळार, फळ दिवंक सकनातल्या वेळार जुवांव चरित्रेंत प्रवेश घेता. आनी ह्या मुखांतर बरवसो सांडलेल्या मनशाच्या जिवितांत तो बरवसो हाडटा. जेजू क्रिस्ताची वाट तो तयार करता आनी हो बरवसो ताणें वाट तयार केल्लो दुसरो कोणी न्ही, बगार जेजूच जावन आसा. तर मुखार भोवन न्ही भणिनो, आमच्या जिविताक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत बरवसो सांडोवंक जायतीं कारणां आमच्या थंय आसात. पळया, स्नानीक जुवांवच्या जिवितांतच आमी घेतलें जाल्यार स्नानीक जुवांव एक थाळो जावन आयलो. थाळो सगळ्यांनी आयकोंक ना, बगार थोड्यांनी मात्र आयकलो आनी त्या थाळ्याक पाळो दिवन तांणी येवन पवित्र स्नान घेतलो आनी जेजू सोडवंदार म्हणून तांणी वळखलो. तशेंच मुगाळ भोवन न्ही भणिनो, आमच्या जिवितांत सगळीं आमकां आयकतात, सगळीं आमकां मानतात म्हणून आमी लेखलें जाल्यार आमी निराशे जाता, आमी बेजारायेन भरता. खंडीत जावन स्नानीक जुवांवच्या जिवितांत आसलेले बरी जायते आमकां नेगारतले, जायते आमचे मस्किऱ्यो करतल्यो, जायते आमकां मान्यता दिन आसतले. पूण असल्या संदर्भार बरवसो सांडिनासतना बरवश्यान जियोंक, पातयेन जियोंक आमकां स्नानीक जुवांव आपोवणें दिता. आमकां कळीत आसा दुसऱ्यान हो स्नानीक जुवांव अरण्यान जियेतालो, शेरान न्ही. अरण्य म्हळ्यार थंयसर आभाव आसा, जावं पुरो उदकाचें, जावं पुरो इतर सौकर्याचें आभाव आसा. पूण त्या आभावान जाल्यार स्नानीक जुवांव देदेस्पोर जावंक ना, बगार सोम्याची वाट तयार करच्याक आपणाकच तो तयार करतलो. आमच्या जिविताक आमी आयल्या जाल्यार आमचे थंय आमी आशिल्लें सक्कड आसचें ना. आमकां जायत्यो आशा आसात, पूण त्यो सक्कड आमच्या जिवितांत जोडूंक आमकां जावचें ना. आमच्या जिवितांत थोडे अभाव आसात, जावं पुरो भलायकेचो अभाव, जावं पुरो पयशांचो अभाव, जावं पुरो कामाचो अभाव. पूण ह्या सर्व अभावांत आमी देवाक बरवसून जियोंक स्नानीक जुवांव आज आमकां आपोवणें दिता. मुखार आमी पळयलें जाल्यार स्नानीक जुवांव एक निरापराधी जावन आसलो, एक प्रवादी जावन आसलो. पूण ताका कसलें एक इनाम मेळ्ळें, ताका जैलान गेलो, कित्याक रायान केल्लें पातक ताणें दाखोवन दिलें आनी आखरेक ताची तकलीच कापली. भोवन न्ही भणिनो, असल्या आमी निरापराधी जावन आसा जाल्यार
जायते पोटी दगदणी कश्ट मनस्ताप आनी सूख चिंताप सोंसचे तसले अवकाश आमकां येतले जावं पुरो आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या शेत समारा पूण असल्या संदर्भार नीत उखून धरूंक कश्ट आयल्यार ते सोंसूंक स्नानीक जुवांव आमकां एक प्रेरण जावन आसा तर बरवोसो सांडूंक आमच्या समाजेंत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायते अवकाश आसतना बरवोशान जिवंक स्नानीक जुवांव एक आपोवणें वा एक मेल फांगत जावन आसा तर आखरेक बरवोसो म्हळ्यार कितें बरवोसोन जिवचें म्हळ्यार कितें वॉट इज टू मीन लिव इन होप तुमी जायतीं जाणां हांगासर ह्या नोवेनाक आयिल्लीं खंडीत जावन वाहनार आयल्यात वा तुमीच वाहनां सोडून आयल्यात वा बसार आयल्यात कोणी एकलो सायकल सोडटा वा बायक सोडटाना तो टायराक पळयता की मुखार पळयता टायराक पळयलें जाल्यार तो पडटा मुखार पळयलें जाल्यार मात्र ताच्यान पयन शाबेतायन करूंक जाता वाटेर फातरो आसूंक पुरो खांटे आसूंक पुरो फोंडू आसूंक पुरो कितेंय आसूंक पुरो पूण ताणें पळोवंक जाय मुखार तशींच मुखार भोवून न्ही भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बरवशान जिवचें म्हळ्यार मुखार पळोवचें मुखार कोण आसा आमच्या जिविताचो शेवट आसा आमच्या जिविताचो शेवट कोण तो जावन आसा जेजू जर आमची दिश्ट जेजूचेर कोंचोवन बरवशान आमी जियेता जाल्यार कितेंय कश्ट येवं कितेंय नश्ट जावं आमचें पयन शाबेतें जातलें असलें पयन जियेल्लो जावन आसा स्नानीक जुवांव आनी आज ताचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना तशें जिवंक ताच्या मेलफांगतेन जिवंक आमी प्रयत्न करया जीव जावन आसा देवान आमकां दिल्लें देणें पूण आमी तो जीव कशें जियेता आनी त्या जिवांत आमी कितें साधन करता तें जावन आसा आमी देवाक दिवचें एक देणें जीव देवान आमकां दिल्लें देणें फुंक्याक पूण तो जीव आमी कशें जियेता कशें वाडयता तें आमी देवाक दिवचें देणें स्नानीक जुवावन देवान दिल्लो जीव स्विकार केलो तो जीव संपूर्णयेक हाडलो त्या जिवान ताणें देवान आशिल्लें फळ दिलें आनी अशेंच आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवन बरवशान जिवन आमच्या जिवितांत जें कितें देव आशयता तें फळ ताका काणीक जावन आमी दिवया ह्या दिशेन स्नानीक जुवांवची मजत आनी बेसांव आनी प्रेरण आमकां सदांच आसूं